हे पय 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 भितर मामाच्या आव माम माम खाता रे आणि म्हणलं का बसान कर रे वेटर उभंच राहून करता नो ब्लॉग स्टार्ट करता करता 12:05 झाले एक्झॅक्टली 12 झाले आणि 5 मिनिटं आले. सो गुड मॉर्निंग माझ्या जागा गुड आफ्टरनून झालं 5 मिनिटं खातीर. आज तर ब्लॉग स्टार्ट केला. हांव आयज लेटूय उठलें खबर ना म्हाका झॅम लागली. लेट उठलं सगळ्यांना उठोन नासलें हांव एकटेंच न्हिदलेलें. आज सगळें लेट झालं. ब्रेकफास्ट बीन सगळेंच बायक बीन पुसून बीन काडलेलें. बायक खावयलें आनी बायक बेश्टें लायन्स लावन दिलें बी. कितें करता पळय आतां आपण रिमोट घेवन. ए हिरोईन हय हिरोईन कितें करता. सो बायक पूण न्हू यो तेका ह्यो घालता न्हू सुपर बॉटमाच्यो जावं मायलोच्यो. सो त्यो मातशें बऱ्यो पडटा तेका. परत सुसू करता. हे घातलें मातशें चेंज करून घालता आनी मागीर आतां ती न्हाणोवपाक घेतली न्हू रातच्या हांव पूण तेका तें नॉर्मल मॅमी पोको घालता. आतां बरें वयर दिसून पळयता म्हाका कॅमेरान हांव दिसता म्हणून. कोको खंय कोको मेलोनाक कोको म्हणटा. कितें लायता रे बा कोको. सो काल एका बेश्टें बॉल घेतलेलो तो चड खेळणी घेयना तेका. खेळणी घेवन खेळना काय ना बेश्टें. सो गेल्लीत न्हू काल वेर आमी रेस म्हाका चर्च. सो त्या खातीर तेका हें घेतलेलें बेश्टें बॉल खेळानी म्हणून पूण बेश्टें मातशें खेळटलें. सो चलो आज बेश्टें नुस्तें घेता तें करता आनी मुळ्याची भाजी बीन करता. हांव काय खायना. आनी आज बेगीनूच भाभीनूय कॉल केल्लो ती येता म्हणून न्हाणोवपाक. म्हणजे यो बेगीन बेगीन गरमूय उदक करूंक दवरला. आज सगळें डेकोरेशन बीन आज काडपाचें फाल्यां काडपाचें पळोवया कशें कितें फ्री आहा काय फ्रांसीस मसाज. परत तेजें हांगा आरटीओन वचपाचें हेजें तेजें पासिंगाचें हेजें तें सगळें नळे घालायचें कामूच चालू आहा तें सोंपत ना. सकाळीं वचपाचो आसलो मागीर आतां कॅन्सल जालें. सांजचो वचलो आनी कपडे धुयलेले पाहिजे ते सुकत घालूंक जाय. सगळें काडपाचो स्टारा बीन आतां सगळें. मागीर कितें करता गो तूं. हेका भंय फकत अशें दिसता की दाराच्या हात चिड्डत म्हणून. उठ हांव बंद करता आनी हितूनसून न्हू हॉल भितर बोटां घालता. उठ हांव बंद करता उठ. बाय बीन न्हिदला न्हालय बीन आनी तेका न्हिदयला. तेका उठयलें की मागीर बरें येतलें आनी तें सगळें जेवण बीन करून गेलें आनी हांवें तेका म्हटलेलें हांव मागीर बिमला घालतलें तें कदयेक म्हटलं न्हावपाक वचपाचें आनी तें भायर न्हिदला म्हणून. पूण मागीर चिंतलें बिमला काडटा थंयचे धुवन बीन घालता शंकर बीन येतलो जेवपाक न्हू म्हणून. आनी हे आमची चंपा हांगा आसा माव माव करता म्हाका पयला आनी वळखता न्हू. चंपा कशें आहा गो तूं. हां म्हणजे चंपा बाय कशें चले कशें चले. हां कुदें करताले कुदें जालो थोडे काडले हांवें बिमला आतां व्हरता आनी एक दीस थोडे काडून पिकास घालपाक जाय. सो चलो फास्ट हें करून घेता आनी न्हावन येता. बाय जाता तो पर्यंत उठटालें फटाफट. सो आतां सांज जाल्लेली आहा 5:30 जाला आनी सांजचा म्हटलेलें म्हणजे आज गाडी बीन आहा बेगीना. सो मातशें फेरयेक बीन वचोंक जाय. आमी लास्ट टायम म्हणजे देवळान बीन वचोन येयलेली 5 दीस जावच्या पयलीं. सो आज म्हटलें मातशें तुका जाय जाल्यार फेरयेक भोंवन येवया म्हणटालो. सो वचोन येतलें म्हणून बेगीन वयतलें म्हणजे शंकराक रावला शंकर बीन येता जाल्यार पळोवया म्हणून. आनी हांगा न्हू मम्मीन घडी करून दवरलेलें बायन थोडे कपडे उडयले सगळें दवरुपाक जाय. आनी आदी ट्युशनाकसून येयल्लो आदीचो कितें असायनमेंट कितें आसा तो कर बेगीन येतलो जाल्यार तूं जर कर. हां आनी बाय बाय. हां कितें गो बाय आसरा भैया रे आदी भैया रे बाय बाय. हांगा पेपर प्लेटीन बेश्टें दिल्लें हांवें बारीक चिजलीं. सो तेणें सगळें हें केलां. चार्जर व्हरना भैयाचो तो शंकर भैयाचो तो लिपोवन दवरता. सो पळयता बारीकशें पळयता गेले जाल्यार तुमकां दाखयता. चड भोंवचें ना मातशें 1-2 रावंड मारतलें आनी येतलीं पळोवया कशें कितें आहा तें. वचोंकच नासलें फेरयेक म्हणून वचोन येवया. म्हाका कितें अशें जाय तें पळयता कितें गावता बिवता जाल्यार बरेंशें. सो पयलींची स्टोरी सांगतलो म्हणजे कितें जाल्यार लग्नाच्या पयलीं हांव न्हू फेरयेक वयतालें न्हू 5-6 फावटी वयतालें. रातचें केन्नाय कामाचें बीन कामाक वयतालें न्हू. सो येयलें बायक स्टार्ट मारली अशें वयतालें संक बीन वयतालें संक 7 बीन वयतालें 9 बीन परत येतालें अशें भोंवन. हांव आईक वयतालें नाल्यार आनी कजनाक बीन जाणांक वयतालें आनी 4-5 फावटी वयतालें बेश्टें अशें भोंवतालें कितें हाडूना म्हाका तें उरलां परत दुसऱ्या दिसा वयतालें अशें करून करून म्हणजे 1 म्हयनो बीन आसताली ती. आतां ह्या एका कितले दीस खबर ना कोण म्हणटा 15 दीस पर्यंत आसतली फेरी. अशी कितें म्हयनो भर आसतालें ते फूल शेतान फेरी भरतालें फूल स्टॉल. एका कितले कशें येयला काय खबर ना म्हणजे वयचत आसतालें हांव तशें आसतालें. ह्या एक आजून एक फ्रेंडान म्हटलें कितें रे तूं 5-6 फावटी वचपाच्या मनशाक तूं एकदां व्हरना काय म्हणून. त्या खातीर तो म्हाका म्हणला चल आज सगळं फेरी भोंवपाक जाल्यार वचोन येवया म्हणून. सो म्हाका एक्झिबिशन फेरी बीन भोंवपाक खूब लायक. सो पळय वयता. सो 6:30 म्हटल्यार बीन आमी चडक्यो भायर सरतलीं 1 रावंड मारून येतलें. तो पर्यंत बायचें सगळें जेवणाचें बीन सगळें रेडी करून दवरपाक जाय. येवन मागीर लेट जातलो खावपाक. हे बेटो आयज घेवन खेळटा. सो आतां आमी रेडी जाला मातशें लेट जालो करता करता.
सगळे त्यांचे कॉल्स येताला कितें येताले त्याचा टायम जालो सो आतां वयता हे पळय बाय बीन रेडी जाला हे पळय आमचे बाय बीन रेडी पळय फेरयेक वचपाक बॅग घेवन रेडी आतां हांगा गो तेजो डाडा गेलो ए डाडा तू वचत जाल्यार आरे बॅग पडले मग बॅग घे ये घाल बरे बाबा बॅग घाल खाना घाल मम्माला येतं तशी लाय जॉईंट व्हील दिसता पळय जॉईंट व्हील दिसता फेरी बोले बरं तुम्ही पार्किंग काहीच ना बाईक तर फुल हा एकदम आणि फोर व्हीलर जाल्यार पार्किंगच गावना गोवदोच्यान आणि प्रॉब्लेम केला पांयूय न्हिदला सो ताका घेवन वयतले म्हटल्यार प्रॉब्लेम हे जाला फुल ब्लॉक इतली गर्दी रे सॉलिड गर्दी फुल रस्तो दोन्ही तीन सगळ्या साईड ब्लॉक हा सगळ्या आम्ही गोल भोंवन येयली तरी पण कांयच फायदा ना इतले ट्रॅफिक एक गाडयेक सुद्दां पावना हे हांगा पळया फुल हा सगळ्या इवन रस्त्याचेर इवन फुटपाथाचेर सुद्दां लोकांनी गाडयो पार्क केला आणि मेन की जाला बाय न्हिदलो खंय तर फ्रंटा कडेन दवरून पार्क करून आमी वयतले आसले पण आतां पळोवया फाल्यां येवया आनी कितें तर पळोवया फाल्यां टुराकसून येवन फ्रांसीस हाडटा म्हणटा सांजचे आफ्टर 6 लोक भरता हांगा पळया कशें कितें बेगीन येता सकाळची गाडी बंद पडला चलोवंक जायना दिसता हांव विसरलो गाडी चलोवपाक कसो रे ट्रॅफिक पळोवन गाडी चलोवपाक विसरलो दिसता बंद पडटा पळय गाडी सो एक्चुअली आमी फेरयेक गेल्ली पण फेरयेक पार्किंग बीन कांय ना म्हणून फ्रेंड्सान डायरेक्ट आमकां डिनराक हाडला आनी ते म्हणून म्हाजे फेवरेट प्लेसीस गोवन स्पायस हांगा न्हू वागातोर येवना भोंवडायला तुमकां वागातोर न्हू पोरोरीम सांगोळडा आहा तेन्नी ओपन म्हणजे येयला आमी पयलीं सुद्दां आतां हांगा येयला पळय बाय लायटींग पण स्टार म्हणटा हे पळय बाय स्टार रे स्टार रे सो फेरी भोंवना आमी पळोवया फेरी म्हटल्यार फाल्यां पळोवया चड करून बेगीन येता गाडी क्रावडूय हांगा चड आहा हांगाय बसोंक गावतलें काय खबर ना आतां सो भितर न्हू फूल क्रावड आनी म्युजीक हांगा न्हू भायर तेंचे सेपरेट ह्या टेबल आनी बरें आहा बसपाक अरेंजमेंट जंगल कॅफे जाला आमचें कितें जाला बाबा सारकें बस अशें बस ते आपण ऑर्डर करता म्हणटा पळय एक्चुअली हांगा वचपाचें आसलें फेरी सो बायक मागीर भूक लागून म्हणून कॅरी केल्लें बायचें जेवण बाबा ऑर्डर करा चिकन तंदूर एक जाय आमकां तुजो माम हाडला मेमे एक जाय मेमे जाय एक मेमे मागीर लावया कुदे कितें जालें कितें जालें सोडा कितें जालें गे तोंड पळय लागलें काय बाबाचें माम हाडला बा ऑर्डर करा कितें आहा मेन्यून सगळें एक प्लेट सांग हाड बरो आहा न्हू एम्बियन्स बरो आहा पळय सिटींग अरेंजमेंट बरो आहा गार्डन म्हणजे थंय चड गजगज आहा गजगज आनी आवाजूय आहा क्रावडूय आहा ऑर्डर करा बाबा सगळें ऑर्डर कर डाडाक एक प्लेट हांगा कोणाचें हें ना किचकीच ना हे पळय बाबा माम कर मामाच्या भितर मामाच्या आवय खा माम खाता रे बाबा चिकन खा हय खा आप कर बार्बिक्यू खा आम्ही केल्ले पळय तोच बार्बिक्यू आप कर राव ओके आवयश नूडल्स सूप आहा हांवें म्हणलें का बसान कर रे वेटर उबोच रावन करता न्हू आईक नाका फिश पयलीं हाडला आमी चोणक आई खाती आई तंदूर खावचें ना न्हू आधी सर्व कर मुझे सलाद क्यों सर्व कर रहे हैं आप सलाद ही खाते आधी टार्गेट करता भैया मस्त सलाड चोड देऊया नुसते उरतलो न्हू आईक देऊन ऐक नाका ओके बाबा काकून घेतला मरे
काकून खाता आम्ही त्याचे माम हाडला मी ऑर्डर करून स्पेशल फर्स्ट मी चणक ऑर्डर केले आता तंदूर ऑर्डर केला आणि मागीर आम्ही सूप केला पिशा पण मागीर खाता येना तेका हें जातलें हिंसा मागीर हातीन काढ पडटलो ना हातीन काढून दे माझ्या हातीन नाही भेटलं काय कळणार काय फायदा ना बाबा बेटर काय कळणार बिगिनर आहे न्यू आहे न्यू येणार रे होय आत्ता जस्ट येईल आत्ता येणार रे तू आम्ही पहिले सूप ऑर्डर केला आता येला सूप आईकचं व्हेज आणि आमचं चिकन सूप चिकन मंचुरियन आहे आणि मेन लेग पीस आदि के साइड में ये किया है डायरेक्ट वो भी दो मेन आम्ही कित्याक हांगासरले ना गोवन स्पेशलिटी तंदुरी फेवरेट माझी सो तंदुरी लागले ओके तू एक लेग पीस ले आधी तू एक घे उरलेले आमका दे ये तो धोखा हो गया आधी काय ना पहिले सूप छान जातलो सो आता आमचे रवा प्राउन्स येला आणि हांगासर न्हू फिश सगळं फ्रेश आणि बरें गावता बायो आणि मेन थिंग कितें सॅलड खूब दिता फिशाच्या वांगडा सुद्दां इतलो आसलो खावन काबार आहे प्राउन फ्रेश बरें आहा आणि गरम आणि फ्रेशूय आसता मेन काकून आम्ही काकून खाता रे बाय काकडी खाता बरें बरी करून काढली काकड्याची आधी बेजी बरें लागले बरें यादीले बरें यादीले बा फ्रांसीस कितें म्हणटा ना घरा खावपा जेवण नुस्तें भाजून तेगे शिणान ह्यो मातशें म्हारग आसता आनी ह्यो म्हाजे फेवरेट लास्ट हांवें म्हापसा वयता आनी घेवन भाजून खाता आनी दोन खावंक गावता एकूच खावंक शंकर वयता रे तुमी एका पळय एका शिणाण्यो नुस्तें काय नाका एका काकडी जाय काकून जाय फक्त हे चल या मरे जालो जालें म्हाजी शिणानी उरला राव 100 रुपया ते म्हारग आसता सगळ्या रेस्टॉरंटाक शिणाण्यो म्हारगूच आसता एक्चुअली ते तशें ते टेस्टी आसता न्हू त्यो फेवरेट जाला वचून न्हिदतालें समजून फेरी गेली आमची फेरीक पावकूच ना न्हू ते दीस तुमी भोंवंक ना मात सुद्दां पळय रे डायरेक्ट देवळानसून गेला आनी डायरेक्ट येयला तेजे वचोंक जाय आसलें न्हू टुराक हेजे जालें रे येते ना हय चल बाहर चलता आम्ही हो गया इसका टाइम अप हो गया रे भैया टाइम अप भैया येतले भैया येवन मागीर धरता तुका राव भैया येता